असेल पण सरकार स्टँडिंग क्रॉपाचेर जर आमकां कंपल्शन दीत म्हणटा पर मॅट्रिक 3000 रुपीज जाल्यार हेजेर म्हाका कितें तरी वेगळें अशें चित्र दिसता. तेन्ना हांव मागणी करता सरकार कडेन, म्हजो डिमांड आसा की सरकारान हेजेर ऑथेंटिकेटेड डॉक्युमेंट घेवन सरकारान प्रत्येक शेतकऱ्या फुडें प्रत्येक शेतकऱ्या कारखान्याची जी पळय परिस्थिती आसा तेजेर ऑथेंटिकेटेड डॉक्युमेंट घेवन सरकारान डिस्कशन करचें अशी म्हाजी कळकळीची मागणी आसा गोंय सरकारा कडेन. रिटर्न एश्युरन्स जाय तुमकां. रिटर्न एश्युरन्स जाय. जे कितें संजीवनीक आज चल्लां तें शेतकऱ्याच्या हिताचें ना आनी ते हिताचे हाडटले सारकें जायत जाल्यार सरकारान शेतकऱ्यांक सहकार्य करपाक जे सरकार वेगवेगळ्या माध्यमांच्यान जी स्टेटमेंट दिता ते स्टेटमेंट आज दिता आनी फाल्यां चेंज जाता. एकच मुद्दो घेता हांव, स्टँडिंग क्रॉप जे सरकार दिता म्हणटा जेन्ना चीफ मिनिस्टरा बरोबर आमची डिस्कशन जालें, मिटींग जाली तेन्ना चीफ मिनिस्टरान क्लियर सांगलेलें आसा की स्टँडिंग क्रॉपाची तरतूब तेणें केल्ली आहा आनी तरतूब अशी की 1 वर्स ऊस रोयले उपरांत तो ऊस त्या फाडांतल्यान काडून तांकां दिल्ली आसा आनी 10,000 स्क्वेअर मिटरान तेणी थंय ऊस रोयल्लो आसा. आतां ते 10,000 स्क्वेअर मिटरा भायर तांकां एक गाडीची वेवस्था ना तेन्ना 10,000 स्क्वेअर मिटरान तेणी जर डंपिंग केले सारकें जाय जाल्यार तेंच्या पत्रां उरतलें कितें? सरकार प्रत्येक टायमाक एग्रीकल्चर मिनिस्टर सरकार चीफ मिनिस्टर आश्वासन दिता हे आश्वासन पण दिता फाटल्यान हांवें विचारलो आयज सरकारा कडल्यान आमकां रिटर्न कितें आसा. आयज हे सरकार चलता मागीर हे सरकार म्हणून दुसरें सरकार येलें जाल्यार आमकां आमची परिस्थिती कितें जातली आनी कोणा आमी विचारतले हें आमकां कळोन येना. आतां प्रशांत बाब उलयलो, नीव मडकयकार जावं, बाबशी गांवकर म्हणून आज डेलिगेशन संजीवनी बचाव करपा खातीर कितें डिरेक्शन दिता तें पळोवपाक निरीक्षण करपाक हांव तेचे बद्दल सांगता. पूण जें कितें चल्लां तें मात लोकशाहीच्या कारभारात चलुना हें अशें नाइलाजान म्हणचें पडटा. आदले मुखेलमंत्री मनोहरभाई पर्रीकारान हितून ह्या संजीवनीक जीवन उत्पा खातीर जान दिवपाचे खातीर तेणें प्रयत्न केले आनी आतां जें सरकार आसा तें फसवाफसवी करता, लपवाछुपी करता अशें नाइलाजान म्हणचें. हांवें ऊस उत्पादकाच्या जे अधिकृत जी संघटना आसा त्या संघटने कडेन एक वेळाचेर हांवें विचारलें गेल्या 2-4 म्हयन्या पयलीं बाबा तुमचे कडेन प्रत्येक टायमाचेर तुमी मुख्यमंत्र्याच्या कॅबिना वतात, ऊस उत्पादकाच्या संदर्भात तुमी सगळें उलोवप करता पूण ते उलोवपाचे मिनिट्स रेकॉर्ड जाल्ले कडेन आसा. म्हाका दिसना की एक सहकारी तत्वाचेर जो एक कारखानो चलता ज्या कारखान्याचे हजारांनी कुटुंबां डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली इनवॉल्व आसा थंय जेन्ना ऑथेंटिकेटेड जेन्ना मिटींग जाता त्या मिटिंगेचें कामकाज रेकॉर्ड जायना अशें म्हाका जाल्यार खंय दिसना. तशेंच आमचे कडल्यान बाकी कडेन चूक जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता कारण आमचे कडेन आतां ही संजीवनी मरपाक जायना, ही संजीवनी जिवंत उरपाक जाय.